मेळटा आसतना आमची ती दिसाची ती गाडये फाटल्यान आमी ते फी कितें दिताले पळय तांकां ते वराक 100 रुपया आशिल्ले ते सडनली PDN 500 रुपया केले. तेन्ना आमी हायकोर्टाक परते गेल्ले. हायकोर्टा भितर आमी जेन्ना हे आमचे ग्रिविन्सीस मागणी कितें घेवन गेल्ले तेन्ना आमी हायकोर्टाक सांगिल्लें की 100 रुपया आसा ते 500 रुपया केला ते आमचे कडेन भरपाक जायना. पूण तेन्ना आमी मार्केट ओपन करपा खातीर आमी अंडर प्रोटेस्ट एग्री जावन मार्केट चालू केली. PDAचे कितें ते एग्री म्हणजे अंडर प्रोटेस्ट एग्री जाल्ले आमी परते आमी हायकोर्टाक वयतले म्हणून. तेजे नंतर तेन्ना ते मिलाग्रिसाक म्हणटे 3 म्हयन्या खातीर अशें टेंडर दिल्लें पूण म्हाका अशें कितें तरी न्यूज आसा पूण म्हाजे कडेन कांय बरयल्लें कांय ना. ते 3 म्हयने जावन आज 10-11 म्हयने जाले आजून PDA कांयच टेंडरूच काडना आनी कोणाक कितें कशे पयशे कलेक्शन करपाचे तेजेरूच कांय उलयना. प्रत्येक पाटी आमी PDA लेटर बरयले की तुमी कित्याक टेंडर करना. तो अशें दादागिरी करता. तो गाडी फाटल्यान 500 रुपया 300 रुपया वराक घेता आनी ते सोडून आमचे ते मेंबरांक पळय जो त्रास करता तो एक गाडी फाटल्यान दिसाक 1000 एक्स्ट्रा मागता तेंचे कडेन नुस्तें व्हरता जायते प्रॉब्लेम करता. तो प्रॉब्लेम 1-2 ना तेगे 100 प्रॉब्लेम आसा. फकत तो मार्केटा भितर हॅरेसमेंट करता आनी एक्स्टॉर्शन करता. फॉर्मलिटीचेर येवपाक लागलो. फॉर्मलिटीचेर पळय फॉर्मलिटीचेर जे गोंय सरकारान काम केलां हांव आमचे मुख्यमंत्रीक आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टराक आमचे एसोसिएशन ऑफ काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेणें बरें एक्शन घेवन गेटीर जावं दी मार्केटान जावं दी प्रत्येक पाटी प्रत्येक गाडीचे हेल्थ चॅकअप करून नुस्तें FDA चॅक करून आमचे कडेन प्रत्येक गाडीचे आमचे कडेन सर्टिफिकेट आसात आनी आज पर्यंत खंयचे FDA जे टेस्ट करतात तांकां आयज मेरेन कसले केमिकल ते नुस्त्याक मेळूना. हो खंय तरी खंय लोकां मदीं एक फियर म्हणजे आनी पब्लिका भितर एक भिरांत हाडपाक सोदता फॉर्मुलेचे इश्यू घालून. तुमी जाणा आसतले आज कोविडा खातीर आख्खे लोकांक कितले त्रास जाल्ले आसा. लोक भिवून आसा आपल्या जिवाची काळजी घेता आपल्याक फाल्यां कितें जातलें तेजे मदीं हो फॉर्मलिनाचो इश्यू घेवन येतात. तो फॉर्मलिन इश्यूच ना जाल्यार तेजेर रिक्वेस्ट करून आमी अंडर कितें तरी एक पब्लीक प्रिवेंशना कितें तरी हेजे भितर PIक आमी एक कंप्लेंट केली आसा. तुमी इमिडिएटली ताका अरेस्ट करचें म्हणून कित्याक जे भाशेन तो आमच्या मार्केटान एक्स्टॉर्शन करून पयशे घेता. तेजे मागीर तो हे फॉर्मुलेचो इश्यू घेवन लोकां मदीं एक भिरांत फियर हाडपाक सोदता. तेजेर आमी आज एक कंप्लेंट बरेवन दिल्ली आसा. ना फालच्यान पयशे दिवपाक बंद करतले कित्याक आमकां खूब त्रास करता जातले. गाडये फाटल्यान पयशे मागता मागीर गाडी तर आमगे लायन येयल्यार आमी कितें तरी इतले तेप दिताले म्हणल्यार ते दादागिरी करता न्ही म्हणून आमी ते आमी बिजनसमॅन आमकां ते दादागिरी करता म्हणून आमी ते दिताले पूण ह्या फुडें आमी दिवपाक शकना. आतां पळय पार्टी कितें जाता आतां टॅक्स आमगेलो 2,500 रुपया येता प्लस तो भायल्यान आनी पयशे घेता. पार्टी गोंयान माल धाडपाक तयार ना. ते म्हणटा तुमगेले इतले टॅक्स आमकां परवडना. ते मेंगलोर दुसऱ्या सायडीन तेका 100, 200, 300 रुपया आसता तेय बी दिसाक आनी आमगेले आसा ते वराक आसा. आरटीची इन्फॉर्मेशन मागिल्ली आमी. आरटीची इन्फॉर्मेशन मागून ती आमी हायकोर्टाक गेल्या फाल्यां हायकोर्टान वयता आमी. लिगल ओपिनियनाक पळय अरे हेजे पयलीं टेंडर जाले तो प्रत्येक पाटी सांगता की PWDन क्लियरन्स दिवना हें दिवना. अरे टेंडर काडपाक सो PDA टेंडर काडपाक जाय न्ही नाजाल्यार तूं ताका बरें दी न्ही. तूं ताका टेंडर ताका दिला म्हणून बरें दी न्ही. आमी पयशे दिता आमकां प्रॉब्लेम ना. न्ही जर तर टेंडर सुद्दां तांकां दिला न्ही बरोवन दिवपाक गरजेचें आनी